नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मुगाचे उपकार हांव दिप्ती काकोडकर आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो पाडी केप्या ट्रकाक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगांक मरण 12 जाण गंभीर उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्यात भरती फुडलो तपास सुरू ओव्हरटेक करपाच्या नादान एकल्यान वगडायलो जीव 2 जाणांक दुखापत उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती ही अशी घडणूक गोमंतक टीव्हीन मांडिल्ली सत्तरीतल्या वांयगणी गांवची व्यथा थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली दखल वांयगणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची केली घोशणा पणजी इलेक्ट्रिक बशी सुरवात करपाच्या आदेशाचो खासगी बस धन्यांनी केलो विरोध स्मार्ट सिटीच्या नावार खासगी बस धन्यांचो व्यवसाय बंद करपाचो सरकार करता यत्न बस धन्यांचो आरोप सांकवाळच्या लोकांचो मेगा प्रकल्पाक विरोध गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्यांचो लोकांचो आरोप आणि कोणशे निरंकालचो बागायतदार घेता मिरयांचे पीक ओनू 1300 किलो मिरयां बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट आता खबर विस्तारान गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच आसा शेनवारा राती पाडी केप्यां जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगांक मरण आयलें जाल्यार 11 जाण गंभीर जखमी जाल्यात जीएमसी आनी दक्षिण गोवा जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच शेनवारा राती पाडी केप्या काजू बियो व्हरपी ट्रकाक भिरांकूळ अपघात जालो चालकाचे गाडयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रकान कुशीकच्या कठड्याक धक्को दिवन ट्रक कुशीकच्या दरीत कोसळ्ळो ह्या ट्रकात 5 दादले 3 बायलो जाल्यार 5 ल्हान भुरगीं आशिल्लीं ह्या अपघातांत 2 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 11 जाण गंभीर जखमी जाल्यात मुख्यमंत्री आनी सांगेचो आमदार ते वटेन येतालो अपघात जालो तो पळोवन तांणी घडणूक थळार गाडी थांबोवन मजत कार्य केलें अपघातांत जखमी जाल्ल्यांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आनी जीएमसीत उपचार चालू आसात ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा काल राती पाडी केप्यांक एक मोठो अपघात जालो एक टेम्पो जी बेंगलोर सान कोल्हापूर वयताली गोंयच्या मार्गान ती पाडी पावतना खंय तरी हे टेम्पोचो ड्रायव्हर आसा त्याचो टेम्पो वयलो ताबो सुटलो आनी टेम्पो पुला वयल्यान सकयल पडली हे टेम्पो काजूब्याचे पोटले आसले तशेंच ड्रायव्हर धरून 14 लोक हे टेम्पोक प्रवास करताले गाडी पडटनाच खंय तरी काडटा आसतना एक बायल तांकां एक्सपायर जालेली मेवळी तर बाकी ते 13 जाण आसलेले त्या स्थानिकांनी तांकां भायर काडले आनी खंय तरी मदींच जे फंक्शनाक गेल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री तशेंच सुभाष फळदेसाई नरेंद्र सावयकर बाकी बीजेपी कार्यकर्तेय वयता आसा तांकां हें दृश्य दिसता की ते थांबले आनी तेणी लोकांक काडपाचो प्रयत्न केलो आनी अशें करून 13 लोकांक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले राती आनी तितूंतलेच 4 जाण जे सिरियस आसलेले तांकांय बी खंय तरी गोवा मेडिकल कॉलेजीक शिफ्ट केले पूण आयज परत जे 13 जाण जे आसलेले तितूंत भितर आनी एक दादलो एक्सपायर जाल्लो आसा आनी हो जो एक्सिडेंट जाला हो कसो जाला हेजें कारण कितें हेजो इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे कुंकळे पोलीस करतात गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर थिये ओव्हरटेक करपाच्या नादान 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो बुलेट घसरिल्ल्यान एकलो आगपाक सोंपलो बुलेट घसरून मुखाल्ल्यान येवपी केटीएम दुचाकी कुसून आपटली ह्या अपघातांत राजस्थानच्या दलबीर सिंग हाका मरण आयलें जाल्यार बलराम सिंग आनी मनोज हे दोगूय जखमी जाल्यात दोगूय सोरो पिवन आनी हेल्मेटा शिवाय गाडी चलयताले अशी म्हायती मेळ्ळ्या काय झालं होतं मॅडम
एक्झॅक्ट? मी जात होतो टीव्हीतनं मी मागचा जात होतो आणि तो अपोजिटनं येत होता आणि माझ्यासमोर बस होता. तो असं कट मारायला जाऊन तो बसला धडकून स्लाईड करत माझ्या गाडीखाली आला. मी लेफ्ट साईडने जात होतो मागचा धडकून त्याला लागली तुमची गाडी? तुमची केटीएम होती. हां, तो पडला आणि तो पडला खाली. मी पण खाली पडलो आणि मी लेफ्ट साईडला पडलेलो. ते अपोजिट गाडीमध्ये दोघं तिघं होते. मला दिसले नाही. माझ्यासमोर बस होता ना, त्याला धडकून आला तो. मला दिसले नाही कोण होते. म्हणजे तो बसला ओटक करताना? नाही, तो असं समोरच ओव्हरटेक करत होता. तो बस लेफ्ट साईडलाच होता. तो बसचं पण चूक नाही, कारण तो लेफ्ट साईडलाच होता. तो असं एकदम रॅश चालवत होता अपोजिटनं रश गाडी. ड्रायव्हिंग होती? हां, फुल रॅश ड्रायव्हिंग होती आणि तो असं फुल रॅश करून तो बसला धडकून स्किड करून आला माझ्या गाडीच्या. त्याच्या गाडीवरती का तिघे जण होती? ते दिसलं नाही मला. मी उठल्यावर सांगितलं मला. नंतर काय झालं मग? पडल्यावर मी साईडला आलो, सगळेजण आले, असं गोळा झाले आणि तिथं काय मला समजलं नाही. मी लांब होऊन बसून टाकलो. तुम्हाला काय लागलं? मला असं पायाखाली दिसत जरा दुखतंय आणि इथं शोल्डरला लागलं. तिथे मला लागलं. आणि तो बुलेट घालायला? ते बघितलं नाही त्याला. पण तो इंजर्ड आहे का? हां, तो इंजर्ड आहे. बुलेट आय घालायला? थिंक त्याला लागलंय. बुलेट घालायला? हां, अच्छा. स्किड होऊन आला तो फुल. मग त्याला लागला. मला यायच्या किती वाजता झालं हे? माहीत नाही एक्झॅक्ट टाईम. 5, 6, 7 वाजता. 6-7च्या दरम्यान. मेजर होता काय? मेजर तर मला वाटते तो फुल स्पीडमध्ये होता. 80-90 स्पीडमध्ये होता. 70-80. मग तो असं येऊन आदळला ना, मग तो असं खर्चून गेला. पूर्ण त्याचा बॉडी डॅमेज झाला. मग तिथं लोक जमा झाले का? फुल जमा झाले. ट्रॅफिक जाम झाला. मग पोलीस कधी पोहोचले? पोलीस 20-30 मिनिट्स नंतर पोहोचले. नंतर पोलीस पोहोचले. मग तुला मग हॉस्पिटलमध्ये आणलं? मला घेऊन आलो. तुम्हाला घेऊन आणलं? आणि त्या लोकांना त्या लोकांना? कांय फाटी गोमंतक टीव्हीन सत्तरीतलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगिणी गांवची व्यथा मांडिल्ली. 5-6 घरां आशिल्ले या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात ताचेर उजवाड घाल्लो. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची हांवें आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणीन दखल घेत वांयगिणीक बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या. ह्या गांवचो म्हादेव अभयारण्यात आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगलां अशें तांणी सांगलें. मी वांयगिणी ह्या गांवान आसा. वांयगिणी हो नगरगांव ह्या पंचायतींतलो सत्तरीतलो एक गांव. एकदम दुर्गम असो गांव आसा. हो सद्याक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर पडटा आनी ताचे खातीर सद्या तांची तलवार आसा हांच्यान डिस्प्ले जावपा खातीर. हालींच हो मातयेचो रस्तो केला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. हाजे आदीं हो हांगा रस्तो नाशिल्लो आनी हो लोक पळय ही न्हंय क्रॉस करपा खातीर हाचो वापर करताले. लाकडां घालून तांच्यांनी एक पूल तयार केल्लो आनी अशें करून ते येताले. कांय दिसां फाटीं गोमंतक टीव्हीन सत्तरींतलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगिणी गांवची व्यथा मांडिल्ली. 5-6 घरां आशिल्ल्या ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात हाचेर उजवाड घातिल्लो. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणीन दखल घेत वांयगिणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या. ह्या गांवाचो म्हादेव अभयारण्यात आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगलां अशें तांणी सांगले. वांयगिणी जी एरिया इतल्या पेपरान येता आमच्या साहेबाक खबर आहा. हांवें ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. 5च घरां पूण चडसो लोक थंय रावना. तेंची कितें तरी शेती बी सगळें आहा पूण थंय सोलर लायटींग त्याच बरोबर पेवरचो रोड FRC त्यांची कमिटी जी आसता गांवान ते कमिटीक हांवें ऑलरेडी सांगलां तुमी मिटींग घ्या करा आनी आमी मागीर ते रोड पेवर्ड रोड म्हणजे लोक डायरेक्टली गांवान वचूंक शकतात. चलोन वचपाची गरज पडची ना. हे बेगीन आमी इवन ते रावना जाल्यार बी बिकॉज इट इज जस्ट 5-6 हावजीस आर देर इनसायड. हांव तुका बेश्टें इन्फॉर्म करपाक हांव वचून आयला थंय पळय. म्हणजे चडशीं घरां लॉक आहा. 1-2 कोण तरी थंय रावता आनी येता आनी वाळपय चडशीं तेंची भुरगीं शिकता. वांयगिणी सारके गांव एकूच असो गांव उरला ते वायल्ड लायफ सँच्युरीचे भितर पडटा. आमी जे खंय वायल्ड लायफ सँच्युरीचो इश्यू येता आमी डायरेक्टली आमी तांकां परमिशन दिल्लें आसा विथ फॉलोइंग रुल्स की रस्तो खंय गरज पडटा पेवर खंय लावं शकता हे सगळें लावपाक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें. स्मार्ट सिटीच्या नावार खासगी बस धन्यांचो व्यवसाय बंद करपाचो यत्न सरकार करता असो आरोप बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामोणकर हांणी केला. मुख्यमंत्र्यान बस धन्यांक दिल्लें आश्वासन विसरून कोणाकूच विश्वासात घेनासतना पणजे शारांतल्या रस्त्यांचेर सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू करपाचो आदेश जारी केला. ह्या आदेशाचो आमी निशेध करता अशें तामोणकर हांणी म्हणलां.
स्मार्ट सिटीच्या नांवान खंय तरी प्रायव्हेट बसी काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला, जबरदस्तीन काडपाचो प्रयत्न चल्ला गोंय राज्य सरकाराचो आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा हितून इन्वॉल्वमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो, त्या संदर्भान 28 तारखेक एक जे पळय नोटिफिकेशन पळय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पळय 28 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा पळय जे काडले, त्या नोटिफिकेशनान जवळ जवळ आमच्यो पणजे टू बांबोळे, पणजे टू मिरामार, पणजे टू तालिगांव, पणजे टू दोनापावल आनी पणजे टू बांबोळी वाया दोनापावल ह्यो बसी खंय तरी काडपाचो तितून हे दिल्ले, म्हणजे पब्लीश केल्ले ह्यो बसी काडून हांगासर कदंबाच्यो ज्यो आसा पळय मिनी बसी 30 सीटर, मागीर बीग बसीस इलेक्ट्रिकल बसीस 49 सीटर, मिनी बसी 26 सीटर आनी मायक्रो बस 14 सीटर आनी बगीज 11 सीटर ह्यो बसी घातल्यो वयतल्यो म्हणून. आनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनान पब्लीश केल्ले तेंच्यांनी हे ड्राफ्ट की गोवा रूल जे आहा, गोवा मोटर व्हेकल रूल 1991 हेचो रूल जो आहा 312 ह्याच्या अंडर 30 दिसा भितर ऑब्जेक्शन फायल करपाक लायल्ले आनी त्या संदर्भान आमी इमिजिएटली 1 तारखेक नोटिफिकेशन 28 तारखेक डिसेंबराचे पब्लीश जाल्ले आनी आमी इमिजिएटली 1 तारखेक जानेवारीचे 3 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली आनी 2 तारखेक 1 ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आनी बाकीचे जे आमचे ऑपरेटर आहा हेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअल जवळ जवळ 10-15 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी कडेन, जी करपाक लायिल्ली कायद्यान नोटिफिकेशनां. टॅक्सीच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो तेन्ना सुद्दां ताका याद केल्ली, तेन्ना सुद्दां म्हाका तेणें एश्युरन्स दिल्लो की आपूण तुमचे कडेन चर्चा केल्या शिवाय हो तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हो विशय आमी हे करचे ना म्हणून सांगलेलो की सॉर्ट आउट, म्हणजे बसी चालू जावच्यो न्हय आश्वासन दिल्लेलें. 14 तारखेक फायनल नोटिफिकेशन जे आहा तें पब्लीश जाला आनी 1 तारखेच्यान बसी ज्यो आहा पळय ह्यो कदंबाच्यो आतां हांवें मेन्शन केले हजळ पळय तितल्यो सुरवात जातल्यो अशें थंय सांगलां त्या नोटिफिकेशनान. आतां प्रश्न असो जाता की खंय तरी सरकार कितें विचार करता की जवळ जवळ 70 बस ऑपरेटर आहा, तेचे डिपेंडंट सीट बसीची सिटां करपी आहा, मेकॅनीक आहा, पेंटर आहा, मागीर ड्रायव्हर आहा, कंडक्टर आहा, ह्यो इतल्यो फॅमिली सगळ्यो ह्या धंद्याचेर डिपेंड आसा आनी हांचो खंय तरी एक विचार न करता सरकार अशें टोकाची भुमिका घेता, आपूण हुकुमशाहीन वागलेल्या भाशेन निर्णय हांगासर घेता. ते जर पळोवंक गेल्यार आयज पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न जो सरकारचो चल्ला ही खंय तरी एक निशेध करण्यासारकी गोष्ट आहा. सांकवाळ येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा पंचायत वांगड्यांसयत थळाव्या लोकांनी प्रकल्पाचे सुवातेर वचून आंदोलन केलें. हावसिंग प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केला. ह्या प्रकल्पाक लागून सैमाचेर हावळ येतली अशें लोक म्हणटात. हो प्रोजेक्ट जो पळय आसा ताका नांव चेंज जायत आसा. आतां ताका परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून दिल्लीची पार्टी सर्वे नंबर 257/1 हितून तो येता. हितून जवळ जवळ 650 फ्लॅट आसा आनी 70 बंगले आसा, 720 युनिट. आनी हो असो प्रोजेक्ट आसा की तो फुल्ल जंगल प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून लागलेले आनीक आतां ते फॉरेस्ट प्रायवेट काडून तेणी C1 कमर्शियल 1 झोन म्हणून केला आनी ग्रावंड प्लस 13 मजली हांगा बिल्डींग येता. हे पळय वयर दिसता ते सगळे जंगल, दाट जंगल आसा. हांगा फ्लोरा आनी फौनाचो प्रॉब्लम आसा. जी पळय आमची चराचर आसा, आमी जीव जंतू म्हणटात, सुकणीं, मागीर जनावरां, मोर आसूं, माकड आसूं, वाघ सुद्दां आसा हांगा. हितून आतां 700 लोक हांगा युनीट येतले आनी 700 × 3 करीत जाल्यार जवळ जवळ 2000 लोक ह्या दोंगरार हांगा रावपा येतले. हेजेर पंचायतीन जेन्ना फायल येयली तेन्ना आमचो 4 जाणांचो खर विरोध जालो. 4 पंच आमी 11तले विरोधान गेले आनीक 5 जाणांनी ते पास करून घेतले. 2 जाण एबसेंट आशिल्ले. ही प्रोजेक्ट येवपा आलो ती 2007 फ्रॉम 2007 ते आमी अजून पूण झुजता आनी आतां कळोन गेला की पयली एमटेक कंपनी हालोली, मागीर ही कंपनी येयली, ANS म्हणून कंपनी येयली. आतां ही ANS कंपनीन काण दिला एक व्हडली कंपनी वीच इज ब्लेसिंग ऑफ आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणून आहा म्हणून फॉर भुटानी प्रायवेट लिमिटेड. आतां ती कंपनी येयला, फूल पावर मनी पावर घेवन येयला आनी सगल्यांनी इकोन घेयलो आहा. जे आमचे मेन रिप्रेझेंटेटीव आहाय ते आमगेले मेन पंचायतीन आहाय ते तांकां इकोन घेयलो आहा.
आतां आमी मुखार सरला कित्याक एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट वीच इज अरावंड 720 फ्लॅट्स इन्क्लुडींग विलाज ओके ते हे गांवांत येवपा आहा हे दोंगरार वयर येवपा आहा हो दोंगर चोया तुमी हो दोंगर स्टीप स्लोपाचेर हाव कॅन 720 फ्लॅट्स एंड विलार हे दोंगराचेर येवपाक शकता उदो वयहा लायट कशें वांटोले गार्बेज वयतले तेंगे सुवेज सिस्टम आहा तेंगेली वयतले आमचे गांव भितर वयतले आमचे बांयक आनी आमचे उदकान वयतले तेंगे गार्बेज वयतले ते मागीर ते 100% ते कोण घेवपे आहाय ते आसतले भायले कित्याक ऑलरेडी ही प्रोजेक्टाची अजून पास जावं ना पूण तेंगेले पॅम्पलेट्स ब्रोशर इवन व्हिडिओज ऑलरेडी दिल्ली सर्क्युलेट जालो आहाय कोणचे निरंकालचो कृषी रत्न पुरस्कार फावो जाल्लो हेमंत सामंत फाटली कितलीशींच वर्सां मिरयांची लागवड करता अंदू जाल्यार ताणें 1300 किलो मिरयांचें पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला पळयात खासा रिपोर्ट कोणचे निरंकालचो हो कृषी रत्न पुरस्कार फावो जाल्लो बागायतदार हेमंत सामंत फाटली सुमार कितलीशींच वर्सां जाली तो मिरयांचें पीक घेता अंदू ताणें मिरयांचें बंपर पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला अजूनय 500 किलो मिरयांचें पीक मेळपाची अपेक्षा म्हणजे फाटलो जो रिकॉर्ड आसा न्ही तो पोरून सुद्दां मोडलो आमचो म्हणजे हांवें कल्टिवेशन केलें तें कितें बाबान जेन्ना भाट म्हाजे कडेन दिली न्ही तेन्ना हांवें एक प्रयोग केलो मोठ्या प्रमाणात की मिरवेली लावपाच्यो म्हणून आनी जालें पोरू 530 किलो जालें मिरी ताजे नंतर आतां अंदू दिसलेलें की एक 800 किलो 900 किलो मेळटले म्हणून पण आयचे तारखेक आज हांवें 1 टन म्हणजे 1000 किलो मिरी ऑलरेडी मार्केटान पावयल्लें आसा म्हणजे विकलां हांवें आनी तुमी पळयता आसतले आतां नवीन मिरी खुटणी चालू आसा आनी अपेक्षा आसा की 500 किलो मेळटले म्हणून काळ्या मिरयां वांगडाच हेमंत धव्या मिरयांची लेगीत लागवड करता धव्या मिरयांक दर कमी आशिल्ल्यान उण्या प्रमाणात हे पीक घेता तशेंच सोनचाफो नाल्ल काजू निरफणस आनी हेर जायती कलमाय तो आपूण स्वता करता पण मिरयां काळ्या नंतर ताजी आसतना ती उदकांत कुसक घालपाची आनी ताका कुसयले नंतर एक 4 ते 5-6 दिसांनी ती ताची वयली कात आसा न्ही ती कुसता आनी मागीर कुसले नंतर मागीर ती अशी मळपाची हातीन मळले नंतर ती मागीर व्हायट पेपर जाता तेन्ना ती जाले नंतर जवळ जवळ 3 ते 4 वतां तांकां परत ड्राय प्रोसेस करचो पडटा सन ड्रायींग करचें पडटा ताजे नंतर ही तुमी पळयता आसतले ही व्हायट पेपर आमी घरा कडेन करता तो पूण कमी प्रमाणात करता सामको कित्याक रेटी खातीर मातशें आमकां इतले मोठ्या प्रमाणात करपाक मेळना आनी प्रोसेसय मोठो न्ही तो जानेवारी ते मार्च म्हयन्या मेरेन उदक बेस बरें मेळटा पूण उपरांत उदका खातीर बरेच त्रास काडचे पडटा देखून उदकाचो एक थेंबो जपून वापरता म्हूण हेमंत सांगता आमची हे न्ही ही एरिया आसा ती टोटल हिली एरिया सामकी आनी अशें तशें आमकां जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत आमकां उदक जाय तशें मेळटा पण मागे जो उदकाच्यो मोठ्यो भानगडी जातात न्ही सामक्यो आमचे कॉमन तळें आसा 5वें दिसा आमकां एकदां उदकाचो रावंड येता 5वें दिसा म्हणजे आमी एक थेंबो सामको असो वापरतात कितें की तो एक थेंबो सुद्दां फुकट वचपाक जायना आनी अशा कठीण परिस्थितीन आमी हांगा शेती बागायती करतात तरणाट्या पिळगेन नोकरे फाटल्यान धांवच्या परस शेती बागायती करची असो संदेश बागायतदार हेमंत सामंत हांणी दिलो शेती वेवसाय हो धंदो न्ही हो वेवसाय आपले भाट आपणें सजोवप हिरवेकार करप हेजी इतलें समाधान आनी ना पण कितें जाता आज आमी आतां 7 वर्सां पयलीं मिरवेल लायिल्ली 7 वर्सां नंतर म्हाका येदो मोठो रिजल्ट मेळ्ळा म्हणजे तुमकां पेशन्स आनी खिशान मातसो वडाताण जाता खिशाची तेंय तुमकां सांगता पण त्या खातीर तुमी कितले पाशियन्स काडटले त्या प्रमाणे तुमची शेती बागायती फुडें येता शेती बागायतीक माकड आसा खेती आसा मागीर शेकरे आसा गवेरेडे आसा हे प्रश्न हे कायमचे उरतलेच आमकां ते झिरो जावचे ना ते वाडत वचपाचे प्रश्न पण आमी कॉन्सन्ट्रेट जर शेतीचेर करीत युवकांनी सुद्दां येवपाक जाय शेती भितर सध्या आमी आसा कोणचे निरंकाल बेतोडा पंचायत वाठारांत जंयचे एक बागायतदार हेमंत सामंत आनी फाटली खुबशीं वर्सां मेहनत करून तेंची पूर्वापार चलत येयल्ली जी बागायत आसा त्या बागायतीन तेणी मिरयांचें पीक घेतलां आज मेरेन तेंचे म्हणजे पयलीं जेन्ना तेंचे फादर जेन्ना म्हणजे तेंचे बापूय जेन्ना हे कुळागर सांबाळटाले तेन्ना तांणी 900 किलो एका वर्साक मिरयांचें पीक घेवन उच्चांक असो केल्लो
सो हेमंत बाब जेन्ना बापायन ते भाट सोंपयलें, कुळागर सोंपयलें, तांणी असो निश्चय केलो की आपूण बापायचो रेकॉर्ड मोडटलो आनी आयज जवळ जवळ हे 7-8 वर्सां उपरांत तांकां ह्या गजालीन यश मेळ्ळां. तांणी अंदू वट्ट 1300 किलो मिरयां उत्पादन सद्याक घेतलें आनी ऑलरेडी मार्केटांत पावयल्या आनी सद्या तेंगेली कांय वाठारांतली मिरयां खुटपाचें काम चालू आसा. सो आजून आनी एक 500 किलो मिरयां मेळपाची तांकां अपेक्षा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कोणचे निरंकलच्यान हांव शेखर नायक. धेपे महाविद्यालयान केओस हो घोळे वखदां आनी सोरो मुक्त इव्हेंट घडोवन हाडलो. ह्या इव्हेंटाचो मुख्य उद्देश म्हळ्यार भुरग्यांक सोरो आनी घोळे वखदां पासून पयस दवरून तांकां ज्ञान कुशळटायेच्या माध्यमांतल्यान स्वयंपूर्ण करप. वेगवेगळे मनरिजवणेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटनाच ह्या इव्हेंटांत विद्यार्थ्यांनी खाणा जेवणाचे स्टॉलूय घाल्ले. बिकम अ हब फॉर फेस्टिवल्स. म्हणजे सिरेंडिपिटी पासून ऑक्टोबर फेस्ट म्हणजे ग्रेप एस्केबेड इफी सारखे वेगवेगळे इव्हेंट्स जाता. एस डेम्पो कॉलेजान इव्हेंट मॅनेजमेंटा सारको कोर्स करतात. आमचे एक कोर्स चलयतात. त्या इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या कोर्सांतल्यान आमचे भुरगे स्टुडंट्स हे फेस्टिवल ऑर्गनायज करपाक मदत करता. फॉर द फर्स्ट टायम जी गोंयची ओळख जी आशिल्ली ती फेस्टिवल आणि फेस्टिवलाच्या निमित्तान ड्रग्स, अल्कोहॉल, बॅड थिंग्स, बॅड कल्चर, विपरीत कल्चर जो लोकां फुड्यान आमी व्हरतालो ताका फाटो दिवन आमी तुमी पळयलां आसतलें आमचे केओस 2024चे थीम गोंयची ट्रेडिशन्स, गोंयचे कल्चर आणि स्किल्स, नॉलेज आणि अपॉर्च्युनिटीज. म्हणजे नॉलेज, अपॉर्च्युनिटी, स्किल्स आणि सस्टेनेबिलिटी हो कन्सेप्ट दवरून आमी हो ह्या कार्यक्रमाची संबंध रूपरेषा हाटयल्या. तशी ह्या आमच्या केओसाक गेली कितलींशीं वर्सां आमी केओस करतात. पण ह्या वर्सा ताका एक एकाडेमीक आणि सोशल लूक दिवपाचो आमचो प्रयत्न सार्थ सक्सेसफूल जाला. आणि ड्रग्स आणि अल्कोहॉल फ्री कॅम्पस करपाक, ड्रग आणि अल्कोहॉल फेस्टिवल फ्री करपाक आय थिंक वी हॅव रियली बीन सक्सेसफूल. आय मस्ट रियली थँक ऑल द यूथ ऑफ गोवा टू मेक केओस द बिगस्ट फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ गोवा. गिरी ते पणजी वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक फाटल्या एका वर्सा सावन बेकायदेशीर नुस्त्याचें मार्केट चलता. देखून रस्ते कुशीचो वाठार हळशिकावणो जाल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ. तेन्ना सरपंचान तशेंच थळावो आमदार केदार नायक हांणी फुडाकार घेवन हाचेर कारवाय करपा विशींची प्रक्रियेक सुरवात केल्या. This I had brought up this issue in the Gram Sabha, not during this Sarpanch, the present Sarpanch Babaji Gadekar, not his time, but when the present ward member of that place, Sani Nanodkar, had taken up this gap, and I had also notified them and told them that there is illegal things happening over here. Please pay attention because it will affect us Goans, us the local Goans who sell fish in the local fish market. When there is such a big fish market done by the government for all the people to come sell your fish or whatever it is, I don't understand why there is need to have another wholesale market, that too on the roadside. And another thing is that I had also mentioned to them that people go for walks that side. Now we cannot even go. I, as a resident of Giri, I also cannot go over there for a walk, was only because the smell is very bad and it is going to affect our health. So the present Sarpanch, I had spoken to him. He said he will take initiative, he will take action. And yes, yesterday or day before yesterday, I think he has already called for them and has spoken to them. I had also spoken to our local MLA. He has he's also taken, I think, action if I'm not mistaken. But yeah, we will just. जे कोण आहा ते हे करता पळय ते भायले आमी काल तांकां हांवें आपोवन हाडलेले पंचायतीन आनी शक्यतो तांकां स्टॉप कर म्हणलें हांवें. तुमी सद्या विकू नाका. तशेंच आमचे कडेन MLA कडेन म्हाजें उलोवप जाल्लें. ते MLA सांगलां कितें शेवटी कितें आमकां गॉड फॉर कोण तरी जाय पडटा. त्या आमी तेचेर उतर घालून तेणी सांगलां बेगितले बेगीन आमी शक्यतो ते निवारण लायतले. शेवटी कितें आमच्याच लोकांक हे त्रास जाता की शेवटी कितें भायल्या आमी ते भायल्यांक लोकांक बिजनस करून दिवचे ना. कळ्ळें न्हू. हेजेर हांवें हे करून MLA सांगलेलें हांवें. हो जो विषय आसा म्हणजे हे दिसांनीच हो म्हज्या ग्रामस्थांनी हो विशय म्हाज्या लक्षांत हाडून दिला. म्हाका दिसता आमी प्रायोरिटी दिवपाक जाय. आमची जी नुस्तेकारां गोंयकारां आसा ती आपली सकाळची उठून आपले सॅक्रिफायस करून पोट मारून ती बाजारांत येता आनी थोडें नुस्तें घेवन विकता आनी आपलो घर चलयता. जेन्ना अशें कितें घडणुके घडटा आनी ती म्हाका कळूनय आयला की थंय जे फिश मार्केट सकाळीं लागता तितून चडशे भायले कोण मोटरसायकल घेवन आनी कोण येतात आनी ते भायले नुस्तेकार कोण येतात. म्हणजे दे आर नॉट नीज गोंयकार आनी नॉट प्रॉपर गोवन्स. आतां नवे तेंच्यांनी धंदो चालू केला आनी हे कारणाक लागून म्हाका दिसता मार्केट जे आमच्या म्हापशां आसा थंय आमची नुस्तेकारां भयणी आवयो ज्यो आपले नुस्तें विकता तांकांय भरपूर त्रास जाता.
सो गरज आसा हितून दोन गोश्टी आसा. एक तर सकाळीं रोड ब्लॉक करप, ट्रॅफिक थंयचे लोक सुरळीतपणे ना चलूंक दिवप, आनी हो जो व्यवहार थंय जाता हेका कांय टॅक्सीक ना कांय ना. सो हांवूय पुलिसां कडेन दरख्वास्त करतलो की हो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी बंद करचो म्हणून. आनी आमची जी हांवें सांगलां परते ते आवय आमच्यो भयणी ज्यो बाजारांत नुस्तें विकता तांकांय हेजो भरपूर त्रास जाता. तें नुस्तें घेवन सकाळ ती सांज जायसर त्या बाजारांत बसता तांकांय तें नुस्त्याची खपत जायना. सो ह्या दोनूय गोश्टींक लागून हांवूय रिक्वेस्ट करतलो म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन की बेगींतल्या बेगीन हेजेर रोख लावची म्हणून. हांव डेप्युटी कलेक्टर तेंचे कडेन उलोवपाचो आसा. हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंय सज्ज जाला. पुराय गोंयांत 17,025 मतदान केंद्रां आसात. 11,73,877 मतदार आसात. गोंयांत 11,640 मतदार 85 वर्सां वयर आनी 9,370 दिव्यांग मतदार आसात. जाल्यार तृतीयपंथ मतदारांची संख्या फक्त 12.85 वर्सां वयर आनी 40% परस चड दिव्यांग आशिल्ल्या मतदारांक घरांतल्यान मतदान करपाचो पर्याय आसा, अशी माहिती गोंयचो वेंचणूक अधिकारी IAS रमेश वर्मा हांणी दिली. As per this, friends, I want to tell you about our preparations that we are fully ready from our side. Our e-roll, we have done our final publication on 5th January 2024. Further updation has been going on. And we have this time 11,66,939 voters on 5th January, which is further updated, and in today's position, the number has been changed, and it is like 11,72,877 till yesterday. So North Goa, total male, female, gender, third gender, we have 5,77,921 voters, whereas in South Goa we have 5,94,956 total electors. So this year we have done a lot of exercises as per the directions given by the Election Commission of India, and we are happy to inform you that this time we have added more than 25,149 new voters. These are all in 18 plus category. These are all new voters, first time voters, and we are trying our best to involve each person who is added in this list to cast their vote on our polling stations on the date of announce, which is recently 7th May. We are fully prepared with our all polling stations. 1,725 polling stations we have, 863 in North Goa and 862 in South Goa. So in our total we have 1,725. Friends, we want to tell you that 218 model polling stations we are proposing with different categories. We have model polling stations, green polling stations, eco-friendly polling stations which are fully managed by women officials, polling stations which are properly managed by our PWD friends, polling stations which are managed by our youth officials. So there are different categories. And we are trying our best to put 100% EMF facilities, assured minimum facilities of drinking water, toilet facilities, ramp, and any other facility which is suggested by our Election Commission. I am sure that we, with the support of our full for the DO teams, we will be able to provide 100% EMF facilities at our polling stations. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा